नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराच्या आवाज गोयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। नड्डाक दिले भाजपा मुख्यालयाचो बुन्यादी फातर घालपाचे निमंत्रण। खण मंत्र्याची घेतली भेट, सांगता मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी डीजीपीचे बदले विशीं उलोवपाक न्हयकार। म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल। सिटी स्कॅन आनी मार्गूय बंद आशिल्ल्यान दुयेंतींक वचचें पडटा बांबोळे। तवशे लागवडी खातीर सरकारान दिवचो मजतीचो हात, शेतकाऱ्यांची मागणी। कुठ्ठाळे सोऱ्याचे बाटले खातीर इश्टानूच केलो इश्टाचो खून। आलेक्सान इश्टाचे तकलेर घातलो शिमिटाचो ब्लॉक। पुलिशेन आलेक्साक केली अटक। पूजा शर्माक वेळ वाडोवन दिवपाक कोर्टाचो न्हयकार। शुक्रारा जातली जामीन अर्जावेली सुनावणी। पुलिशेन मांडले आपले म्हणणे। जमनीच्या सर्वे वयल्यान मावळिंग्यात तणाव। तिडकिल्ल्या लोकांनी आडायले चोरयां सुरू आशिल्ले सर्वेचे काम। सर्वे करपी 3 जाणांक पुलिशेच्या केले स्वाधीन। आता पळयात खबरो विस्तारांत। मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत बुधवारा रातीं गोंया आयले। दिल्ली भोंवडेंत भाजपाध्यक्ष JP नड्डा हांची भेट घेवन तांकां भाजपा मुख्यालयाचो बुन्यादी फातर घालपाचें निमंत्रण दिल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें। तशेंच खण मंत्र्याची भेट घेवन चर्चा केल्ल्याचें ताणें सांगलें। मात मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी डीजीपीचे बदले विशीं मुख्यमंत्री कांयच उलयलो ना। प्रदेश भाजपाचे मुख्यालय चिमला उबारपाचें आसा। मुख्यालयाच्या बिल्डिंगेचो बुन्यादी फातर बसोवपाच्या सुवाळ्याचें निमंत्रण दिवपाक नड्डांची भेट घेतिल्ल्याचें मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतान दिल्ली वारी करून आयल्या उपरांत सांगलें। तशेंच खण मंत्र्यांची भेट घेवन राज्यांतल्या खणीविशीं चर्चा केल्ल्याचें ताचें म्हणणें। पूण मंत्रिमंडळ फेरबदल आनी डीजीपीचे बदले विशीं मुख्यमंत्र्यान जाप लेगीत काडली ना। पार्टी प्रेसिडेंटाक मेळ्ळो। पार्टी प्रेसिडेंटाक आमच्या ऑफिसाचो फावंडेशन शो लागलो, ताका इनवायट करपाक हांव आनी आमचो स्टेट प्रेसिडेंट दोगूय जाण मेळ्ळे, ताका इनवायट केलो। तो ह्या मंथ एंडींग पर्यंत येतलो। तो फूल फ्लेज ऑफीस आमी पार्टीचें बांदता कदंबा पाठाराचें साईबाबा देवळाच्या ऑपोजीट ताच्या फावंडेशन शो। नेक्स्ट हांव मायन्स मिनिस्टराक मेळ्ळो। मायन्स रिलेटेड वेगवेगळे इश्यू आनी एक्सप्लोरेट करपाक इश्यू घेतली तांकां पुराय मायन्स डिपार्टमेंटाचे एक्सप्लोरेट करपाक मदत करता। थोडो इश्यू आसा सर, खंय तरी आसागांव केसीचे डीजीपीचे बद्दल बी कितें डिस्कशन जाल्लें? कॅबिनेट रिशफल सर, कॅबिनेट रिशफल कितें आसा? आतां असेंब्ली आहा मरे। असेंब्ली जावन बी कितें आसा सर? असेंब्ली जावन बी कितें आसा काय म्हणटा कॅबिनेट रिशफल? चल बरें। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। खंयच्या गोंयकारांक फर्मागुडीची तवशी, खास करून पिपऱ्यो खावपाक आवडना, पूण गोंयची ही फामाद तवशी रोवपी मळेकारांक खर्च वाडत चलिल्ल्यान सध्या लुकसाण सोंसचें पडटा। अजापाची गजाल म्हळ्यार शेकड्यांनी वर्सां सावन चालू आशिल्ल्या ह्या पारंपारीक शेती प्रकाराक सरकारा कडल्यान कसलोच आदार मेळना। तवशाच्या लागवडी खातीर गडगंज माटोव घालचो पडटा। माटवाचें सामानूय खूब म्हारग जाला। तशेंच मानाय आनी साऱ्याचेर चडशे पयशे खर्च जाल्ल्यान फायदो कांयच उरना अशें फर्मागुडये वयलो एक शेतकार राजेश नायक सांगता। साऱ्या खातीर तरी सरकारा कडल्यान आमकां मदत मेळपाक जाय अशी शेतकऱ्यांची मागणी आसा। ही पारंपरीक शेती तिगून उरपाक जाय जाल्यार सरकारान हातूंत लक्ष घालून ह्या शेतकऱ्यांक मदतीचो हात दिवपाची गरज आसा। हे फक्त आमकां अशी तयारी करपाक आमकां 3 म्हयने लागता। फळ मेळटा आमकां एक अशें तशें 15-20 जावं म्हयनो, त्याचे वयर कांय मेळना। चवथ म्हळ्यार आमी घरा मानाय सगळें खणपाक मनीस आहे। माती आतां माती काडपाक जाय, ते स्पेशल मनीस हाडचे पडटा। बेश्टे कोणाक गाडयां हाडून तांकां कळना। काम जाणा आशिल्लो त्याच मनीस जायो। बेश्टो कोणाकूय हाडले म्हणून तें जायना।
आनी हांकां आतां हे बांबू आतां विकते घेवचे पडटा. पयलीं आशिल्लो 20 रुपया, आतां 60 रुपया जालो. तरी आतां कोण डिमांड करता 100 रुपया म्हणटा, तो आमकां घेवचोच पडटा. कित्याक नाजाल्यार आमचें तें काम जायना, तेका लागून आमकां तें घेवचेच पडटा. हे आतां मेडी आमी विकते हाडटा, 20 रुपया 30 रुपया कशी सांगता तशी हाडची पडटा, कित्याक जाय म्हणटकीर हाडची पडली न्ही. गव्हर्मेंटाचें पयलीं सारें आशिल्लें 600 रुपया पोतें आशिल्लें, आतां 1200 1500 जालें. तरी आमकां घेवचें पडटा. सबसिडी आमकां कांय ना. रेट वाडत आसा, तेजेर आमकां कांय फायदो ना. आमी आतां करपाचें आसा प्रॉपर्टी म्हणून आमी करता, नाजाल्यार आमकां कांय फायदो कांय ना हितून. हे आमी मडगांव घेवन वयता, होलसेलान दिता. सकाळी गेले 8 मेरेन येयले, पूण ते आमी रेटीक बसना. कशें कितें आतां केलां, खंय तरी कोणें घेवकूच जाय, कोणाक तरी हाती लागो जाय अशें म्हणून आमी दिता येता. ते रेट फाल्यां सकाळी तो आतां मार्केटान बसता तुमकां खबर आसा आम्याची रेट कशी आसता, 1200 1500. पूण आमचे कडल्यान घेता आसतना 600 रुपयान घेता, डबलीन ते जोडटा. पूण ते आमकां फायदो कांय ना आसता न्ही, करतल्याक कांय फायदो नासता. आमकां गव्हर्मेंटाचो फायदो कांयच ना. ना आमकां फायदोच ना. गव्हर्मेंट दित ना. हय, मानाय सुद्दां घालतल्यार 800 900 रुपया पगार मानायांक. मागीर तांकां कितें मानाय घालतले, मानाया पयशे जाय कितले जाय, आमकां ते हिशोब करून आमी दवरिना. कारण आमी तो मरून मागीर तो कितें म्हणून करतली, मानाय घालचेच पडटा. मागीर फायदो काय उरना. फायदो म्हणजे कितें, आमी केल्ले ते आमकां ते हेकाय मेळना न्ही. आमी बाबा पयशे सारया कितले मोडले आनी खाली दवरले कितले, मोडले कितले, ते आमकां मेळना न्ही. आतां जर आमकां कोणें गव्हर्मेंटान जर साऱ्या बिऱ्या आमकां फायदो केल्लो जाल्यार ते पयशे आमकां कळटले, हे गव्हर्मेंटान आमकां साऱ्या पयशे दिल्या म्हणून हे आमकां फायदो मेळ्ळो अशें आमकां दिसतलें आसलेलें. गोमंतक टीव्ही खातीर सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायक. कुठ्ठाळे लिओनेल लोबो ह्या 32 वर्सां तरणाट्याचो ताच्या इश्टान सोऱ्याच्या बाटले खातीर खून केलो. बांदकाम सुवातेर व्हरून तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याची ताच्या इश्टान जबानी दिली. ह्या खून प्रकरणात आलेक्स कुतिनो हाका पुलिशेन अटक केली. पुलीस फुडलो तपास करतात. हालीं तेंपार गोंयांत खून मारामारी ह्या सारकिल्ल्या प्रकारांनी वाड जाल्या. अशीच एक खुनाची घडणूक मंगळारा मध्यान राती कुठ्ठाळी वाठारांत घडली. बांदकाम सुवातेर लिओनेल लोबो ह्या तरणाट्याचो खून जाल्ल्याची म्हायती बांदकाम सुवातेच्या धन्यान पुलिशेक दिल्या उपरांत पुलिशेन ह्या खुनाची चवकशी सुरू केली. बांदकाम सुवातेर आशिल्ल्या CCTV कॅमेराच्या फुटेजीची पळोवणी केली आनी हेर पुराव्यांच्या आधाराचेर पुलिशेन लिओनेलाचो इश्ट आलेक्स कुतिनो हाका चवकशे खातीर ताब्यात घेतलो. सोऱ्याच्या बाटले खातीर आपल्या इश्टाच्या तकलेर शिमिटाचो ब्लॉक मारून खून केल्ल्याचे आलेक्स कुतिनो हांणी चवकशी वेळार जबानी दिली. उपरांत पुलिशेन ताका अटक केलो. ह्या खुनाचो फुडलो तपास सुरू आसा. आमकां वेर्ना पुलीस स्टेशनाचेर आय गिव यू इन इंग्लिश दॅट्स बेटर देन एवरीबडी अंडरस्टँड. At Verna police station at 11 o'clock in the night, 11 in the night, one Mr. Mahindra Barad, he is a resident of Malwara, Agasaim. He appeared at the police station and gave a complaint that he is having an under construction site at Pajantar Kortalim, and he is having an under construction building, and that he received information that one Pinku alias Lionel, son of Leonard Lobo, aged 32 years, resident of Pajantar Kortalim, is dead in his under construction site, having head injuries and in a pool of blood. So, having recorded his complaint, Verna police station has registered crime under section 103 of Bharatiya Nyay Sanhita. What we found was the dead body of this Pinku lying in the pool of blood, having head injuries, a crack, complete crack on this thing, and a block of cement block by the side of his body. Blood splashed everywhere and totally smashed. So during the course of inquiry, we came to know that this deceased and others used to sit over there drinking, consuming alcohol heavily, and used to sleep there only. Now when we rounded up Mr. Alex
Coutinho, son of Xavier Francis Coutinho. He is also aged 34 years, of Madan Kortali. He was also the friend of this deceased, and around a week back they had a brawl over drinks, wherein he was given he had taken a full bottle of drinks. They had both consumed drinks, and the leftover bottle was taken by the deceased and gone. So this Alex was very much annoyed, and he was waiting for an opportunity. Now, having consumed alcohol yesterday around 7 o'clock, he found the victim Pinku sleeping in the under construction site, and he was also drunk. This Alex also was drunk. In a fit of anger, he took the block of a cement and hit it on his head, causing his death on the spot. And that's how we have detected. We have already arrested Alex Coutinho now at 11 o'clock at Verna police station. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामीन अर्जावेली सुनावणी कोर्टान शुक्रारा दवरल्या. पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनाक पुलिशेन हरकत घेतल्या. हे विशीं पुलिशेन कोर्टात आपले म्हणणे मांडले. आसगाव घर मोडपाच्या प्रकरणात मुख्य सूत्रधार पूजा शर्माच्या अटकपूर्व जामिनावेले सुनावणेत पुलिशेन बुधवारा आपले म्हणणे मांडले. ताका जोड उत्तर दिवपा खातीर ही सुनावणी शुक्रारा दवरल्या. ह्या प्रकरणात आपल्याक आनीक मातसो वेळ दिवचो अशी मागणी पूजा शर्माच्या वकिलान केल्ली, पूण 5 जुलया उपरांत आनीक वेळ दिवपाक कोर्टान न्हयकार दिलो. Has been listed day after tomorrow in the afternoon. In the meantime, we had claimed protection by way of interim bail. The court observed that interim bail is implied when the notice is issued, because they filed a big reply now alleging against my client. So it has demonstrated that she is innocent. Absolutely false. I have nothing to do with this. But I am just brought in for some 14 or 60 lakh something. घर मोडपाच्या प्रकरणात क्रायम ब्रांचीन पूजा शर्माक 1 जुलयाक चौकशे खातीर हजर रावपाक सांगिल्ले, पूण तिणे आपल्याक फावना तेन्ना दुसरी तारीख दिवची म्हणून कळीत केल्ले. उपरांत पूजान पणजेच्या जिल्लो आनी सत्र न्यायालयात अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. जमनीच्या सर्वे वयल्यान म्हाळुंग्या तणाव. गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडायले. सर्वे करपी 3 तरणाट्याक पुलिसांनी ताब्यात घेतल्या. मोकाजदारीच्या विळक्यान अडकल्ल्या म्हाळुंगे गांवचे लोक जमनीचो हक्क केन्ना मेळटलो हाची वाट पळयतात. हे फाटभुंयेर बुधवारा 3 अनवळखी मनीस कुडचिऱ्या वचपी रस्त्या कुशीक जमनीचो सर्वे करपाक लागले. ही खबर कळटकच लोक तिडकले. करता करता म्हाळुंगे गांवांत तणाव निर्माण जालो. जे सुवातीचेर सर्वे चलतालो थंय लोकांनी धडक दिली. गुपचूपपणान चलिल्ले सर्वेचे काम तिडकल्ल्या लोकांनी आडायले. सर्वे करपी कांयच सांगनात तेन्ना तिडकिल्ल्या लोकांनी तांकां धरून देवळांत धाडले. दिवचल पुलिशेक ही खबर कळटकच पुलिसांनी म्हाळुंग्या वचून सर्वे करपी तरणाट्यांची लोकां कडल्यान सुटका करून तांकां आपल्या ताब्यात घेतले. हे तरणाटे कोणाच्या आदेशा वयल्यान सर्वे करपाक आयिल्ले तें मात स्पश्ट जावंक ना. हाचे फुडें चोर मार्गान सर्वे करपाचो यत्न जालो जाल्यार आमी वोगी रावचे नात अशी शिटकावणी म्हाळुंगच्या लोकांनी दिल्या. आमची कोण बायलो म्हण येता आपल्याक जाय ते करता वयता. आतां जशें घडलां तेका भुरग्यांक धरले आनी आतां पुलिसांनी घेवन गेले. हेच्या फुडें आमी कोणाक वगीर रावचे ना. कोणाक खबर ना जाल्यार तेंच्यांनी चवकशी करची. कोणाक कोण तरी सर्वे करून धाडटा जाल्यार पयलीं तेणी चवकशी करची. आनी तांकां सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता की म्हाळ्यांत तुमी विनाकारण हांगा येवन त्रासान पडनाका जाल्यार आमी आमच वगीर रावचे. सर्वे कोण कोण येतलो जाल्यार पयलीं पंचायतीक कळोवचें. सर्वे आमचे थंय ताजी आहा माड आहा घाटा कोणी केल्या ताजी लायल्या थंय ते सर्वे करपाक येयले आनी तांकां ह्या गांवच्या लोकांनी विचारले की बाबा तुमी कोण येयल्या खंयसून येयल्या तर तांकां कितेंच खबर ना आनी ते सर्वे करपाक लागले. तेन्ना सगळ्या गांवच्या लोकांनी तांकां हाडून विचारले की बाबा तुका मालक कोण आहा तर तांकां कांयच खबर ना. आनी हे अशें गांवांत हे घडटा की खंयसून कोणूय येता आनी सर्वे करता आनी मालक विचारला कोणूच सांगना. ताका लागून हांव सांगूंक सोदतालें की कोणूय जर अशें घडात जाल्यार आमी तांकां वगीर रावचे ना. हाज्या पयलीं अश्यो गजाली जाल्ल्यो आसा. सरकारान हेजेर नदर दवरची आनी आमच्या
गांवांतल्या लोकांक न्याय दिवचो आनी ह्यो जमनी आहा त्यो आमकां परत मेळोवन दिवच्यो अशें सरकारा कडेन हांव रिक्वेस्ट करतां आनी डॉक्टर प्रमोद सावंत आमचे मुख्यमंत्री ह्या हेका आमकां न्याय दितले अशी आश्वासन बाळगता आनी आमकां आमचो न्याय मेळटलो असो हांव गृहीत धरतां. गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान रिपोर्टर तुकाराम सावंत. दिवचल शारात कोयराची समस्या वाढत आसा. ह्या फाटभुंयेर बुधवारा दिवचल नगरपालिका मंडळान स्वच्छता सयत एक जोड बसका घेतली. शारांतल्यो कांय सुवाती कोयरा खातीर हॉटस्पॉट जाल्ल्यो आसात. तशेंच बाजारांत प्लास्टीक पोतयांचो वापरूय वाडला. ताका लागून प्लास्टीक विरोधात जागृताय करतले अशें शार प्लास्टीक मुक्त करपा खातीर खर कारवाय करतले अशें पालिकेचे मुखेल अधिकारी सचिन देसाय हांणी सांगलें. म्हणजे क्लिनिंग करतात तेका दोन फॅक्टर्स आसा. पयली म्हणजे सेन्सिटायझेशन जावपाक अवेरनेस जावपाक ती भाग येता. दुसरो म्हणजे पायन्स एंड पनिशमेंट. सो हे दोन इश्यूज आसा. सो तेन्ना आमी सेन्सिटायझेशन आनी अवेरनेस करता तेन्ना आमी घरांत जर लोकांनी पावपाक जाय लोकांक एक क्लीन दवरपाक जाय. त्या खातीर हांव सांगूं सोदता की फाटीसून आमी एक ट्रायल ऑर्गनायज केली काम आसा. सो आमी एक मार्केटान आमी इम्प्लिमेंट केली प्लास्टीक वापरूंक आमी लोकांक सगळे जशें मिनरल फाउंडेशनाचे इनिशिएट केली तांचे थोडे आसा तशें आमी पूर्ण मार्केटान ते 20-30 भोंवले. आमी एकूच दीस केलो बट ते भुरगे आशिल्ले ते लोकांक 20-30 तेंच्यांनी ट्रायल केल्लो आसा. सो अशें जें आसा अशें मॅक्सिमम आमकां ट्रायल्स जावपाक जाय आनी ते लोकांक कळपाक जाय की बाबा हे उदक जायना उरलें ते आपल्याक लॉस जावंक शकता आनी तेजो त्रास जाता. ते कचरो उडयता तांकां तेजो त्रास जाता. हे लोकांक मेरेन पावूंक जाय. दुसरी गोश्ट आसा की फायन्स आनी पनिशमेंट. फायन्साच्या हांव आमची मार्केट इन्स्पेक्टर दोन हांगा आसा. एवरी मंथ सादारण 8 to 10,000 रुपीज आमी मार्केटान फायन्साच्या रुपान प्लास्टिकाचे फायन्सां म्हणटा. बाकीचे आनी कसली फायन प्लास्टिकाचे फायन्साच्या रुपान ते कलेक्ट करता. आतां एक गोष्ट आसा की ते गेली त्या मार्केटान रावंक शकना. कित्याक आमचे कडेन दोनूच जाण मार्केट इन्स्पेक्टर आसा. एक मनीस मागीर बसून जाल्यार बाकीची कामां आमकां बंद करतली आनी आमची म्युनिसिपालिटी ताजो नुकसान जातलें. म्हादय संदर्भात केंद्रान स्थापन केली प्रवाह समिती 4 ते 7 जुलया मजगती गोंय, महाराष्ट्र आणि कर्नाटकांतले न्हंयची पळोवणी करतली. म्हादयचें उदक घुंवडावन ते मलप्रभेंतल्यान परते कर्नाटकान कशें वेलां हें गोंयच्या अधिकाऱ्यांनी प्रवाह समितीच्या सदस्यांक दाखोवन दिवपाक जाय अशें पर्यावरण तज्ञ राजेंद्र केरकार सांगता. आयकात. सर आतां प्रवाहाची मिटींग जाल्या आनी फाल्यांच्यान तेंचे इन्स्पेक्शन जे आसा ते सुरू जातले. सो प्रवाहाची म्हादयी बद्दल सर तुमकां कितें दिसता? कितें म्हणजे तेंची पळोवणी केल्या उपरांत कितें डिसिजन जातलें किंवा कितें तेंचो फुडलो स्टेप आसतलो? कशें आसा न्हू प्रवाह जे आसा प्राधिकरण म्हादय प्राधिकरण तेंची जे सदस्य आसा अध्यक्ष सकट ते सगळे जाण त्या म्हादयच्या खोऱ्याची पळोवणी करताले आनी मागीर कळसा भंडुरा हे जे प्रकल्प आसा त्या वाठाराक सुद्दां भेट दिताले. पूण कशें आसा न्हू गोंय सरकारान त्या प्रवाहाच्या प्राधिकरणाक व्यवस्थितपणान कशा पद्दतीन कणकुंबी हांगाचे उदक जे आसा ते वळोवन मलप्रभेच्या पात्रान व्हरता हे दाखोवपाक तेंच्यांनी प्रयत्न करपाक जाय. ते तेंच्या लक्षान जर हाडून दिले जाल्यार हे प्राधिकरण कांय प्रमाणात तेची दखल घेवंक येता. आता कशें जाल्लें आसा की हो विशय जो आसा हो कर्नाटक परते परते न्याय प्रविश्ट आसा अशें सांगता. दुसरे वटेन आपूण प्रधानमंत्र्या कडेन वयता आनी थंयसर वचून आपणाक कशा पद्दतीन पर्यावरणीय आनी वन्यजीवाच्या दृश्टिकोनांतल्यान दाखले मेळटले हेच्या खातीर दबाव तंत्र वापरता. म्हणजे कर्नाटकाची जी नीती आसा न्हू ही ह्या प्रश्नार साथ ना आनी तेंच्यांनी ह्या प्रवाहाच्या पळोवणेक पुराय तरेन विरोध केल्लो आसा. आता जेन्ना हो विशय प्राधिकरणा कडेन आसा प्राधिकरण आता जो निवाडो दिल्लो आसा 2018 तेची अंमलबजावणी आसा ती करपाच्या नदरेंतल्यान पळयताले. आता आमी आमचो म्हणजे याचिका ज्यो आसा ह्यो याचिका सर्वोच्च न्यायालयान आसा
तेंचेर जो पर्यंत सुनावणी जायना आनी त्या हेतून त्या सुनावणीच्या वेळार गोंय सरकार व्यवस्थितपणान आमची जर बाजू मांडिना जाल्यार ह्या प्रश्नाचेर बरेच नुकसान जावपाची शक्यता आसा. ओके. सर तुमी बीन तेंचे बरोबर वयतले बीन म्हणजे पळोवणी करपा खातीर म्हणजे ते कशे कितें करतात? कशें आसा की हांव काय त्या हेतून अधिकृत सहभागी जावचो ना, पूण ह्या सगळ्या नदर दवरपाचो यत्न जर आसा तो हांव म्हाज्या यंत्रणे मार्फत करतलो. कारण ती जी बैठक आसा आनी पळोवणी आसा ही केवळ ते सदस्य आसा त्यांच्या खातीर मर्यादीत आसा. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत गरजेच्यो सुविधा नाशिल्ल्यान दुयेंतींचे हाल जावपाक लागल्यात. फाटल्या 6 म्हयन्याच्यान हॉस्पिटलांतली सिटी स्कॅन मशीन बंद आसा. 2च अँब्युलन्स आशिल्ल्यान लोकांक खाजगी गाडयो करून दुयेंतींक वचचें पडटा. म्हापशेच्या हॉस्पिटलांत सुविधांचो उणाव आशिल्ल्यान दुयेंतींची गैरसोय जाता. सिटी स्कॅन मशीन बंद आशिल्ल्यान दर दिसा 20 ते 30 दुयेंतींक स्कॅना खातीर बांबोळे वयचे पडटा. जिल्लो हॉस्पिटलांत सिटी स्कॅनाची सुविधा ना ही अजापाची गजाल जावन आसा. म्हणजे भावाच्या चेड्याक मारला जो वेल्ट्रो अटॅक, ताका स्टिचीस पडल्या, हेड इंजरीज मेळटात. पूण हांगा स्टिचीस मारल्यात उपरांत तरी पूण फॅसिलिटी ना. ते सिटी स्कॅन करून काय बांबोली आतां ते हांगाच्यान बांबोले वचता. म्हणजे कितें सिटी स्कॅन चलना हिंगासर? ना म्हणटा तेंची सुविधा ना म्हणटा ती काम कांय करूंक जायना. हो सिटी स्कॅन हांगा दवरपाचें ओन्ली फॉर इमर्जन्सी एटलिस्ट. सो आतां तुमकां सिटी स्कॅना खातीर स्पेशली जीएमसीन वचपाक सांगला. मागीर पत्ते हांगाच शिफ्ट करतली. ओके. सो जीएमसींतल्यान पत्ते रिटर्न हिंगा. आतां पळय कितलो टायम जाला तो आतां 3 वरां जालीं हांगा जावन आहा तो. मागीर आतां हांगा जीएमसीन बांबोली थंयच्यान पत्ते रिटर्न. सो कितें मागणी आसा तुमची? मागणी म्हणजे हे आतां म्हापसा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलान अशें सिटी स्कॅनाची एक सुविधा खंय दवरूंक जाय. एटलिस्ट इमर्जन्सी केसीक जप करून थंय व्हरोंक ते इज अ लॉंग डिस्टन्स तो जावंक जायना. पण आमच्या सरकारान तें पळोवंक. दुसरे वटेन दोनांतली एकूच अँब्युलन्स सद्याक चालू आसा. एक अँब्युलन्स फाटल्या 2 म्हयन्यां सावन बंद आसा. कांय वेळार दुयेंतींक अँब्युलन्सी खातीर वाट पळोवची पडटा, जाल्यार कांय वेळार लोक खाजगी गाडयो करून दुयेंत्याक घेवन वतात. दर दिसा हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचो आंकडो पळयलो जाल्यार आनीक 2 तरी अँब्युलन्सी आसपाक जाय. म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलाची काणी हांगाच सोंपना. गळटी आनी तुटिल्ल्या बॉक्सांक लागून हॉस्पिटलांतलो मॉर्गूय बंद आसा. ताका लागून मरण पाविल्ल्या दुयेंतींच्यो कुडी बांबोळेच्या मॉर्गान धाडटात. तेंचे एम्ब्युलन्सूय पयलीं प्रोवायड नात, आमकां प्रायवेट गाडयेन व्हर म्हणटा हांगा. नाल्यार एक तर इमर्जन्सी तरी कितें करूंक जाय तेंच्यांनी. असली केसीस येत जाल्यार आतां बांबोले वखतात. आतां पावसाचे जाणा एक्सिडंट कितलेच जातात. पूण म्हज्या हिसपान गव्हर्मेंटान कितें तरी करूंक जाय. पूण हांगासर स्कॅन मशीन चलना. म्हाका सांग येदे व्हडलें आतां हॉस्पिटल हांगासर फूल बार्देसच्या भायर लोक येता हिंगासर. हांगासर कितें इमर्जन्सी जाल्यार लोक पयलो हिंगासर येता. पयलो आमचे म्हापशा डिस्ट्रिक्टान येता. आनी एक तर स्कॅन मशीन ना थंयसर. कोणाक फाल्यां आनीक कितें व्हडली इमर्जन्सी आसतली, आनीक कोणाची तकली फुटल्या, त्या टायमार तर ताका ट्रिटमेंट मेळना. फाल्यां कितें जावंक शकता न्हू. आनी हांगासर ताका ट्रिटमेंटाक व्हरतलो म्हणजे तेंचे लागीं गाडयो येना. तेंची हॉस्पिटलाच्यो एम्ब्युलन्सूय ना. आतां ते फकत 108 हे करता. 108 दोनूच 108 चालू आसा. म्हाका सांग आख्खे बार्देजाक येदे व्हडले इतले कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा हिंगासर. आनी एक तुमचे लागीं स्कॅनिंग मशीन ना, एम्ब्युलन्सूय ना. फाल्यां लोकांक कितें मेजर लोक सगळ्यांकूच जीएमसीन वचोंक जायना. आनी सगळ्या कडेन 4 व्हिलर आसना. लोक फोन करता म्हणजे सगळ्यांक ते टायमार 4 व्हिलरूय एफोर्ड जायना. ह्या गैरसोयींक लागून म्हापशेच्या जिल्लो हॉस्पिटलांत येवपी दुयेंतींचे सामकेच हाल जावपाक लागल्यात. ह्यो समस्या सुटाव्यो जावन बऱ्यो सुविधा केन्ना मेळटल्यो काय म्हणून लोकांक प्रस्न पडला. गोमंतक टीव्ही खातीर म्हापशेच्यान स्नेहा असोटीकार. आल्मेदा नांवाचे बायलेक मारपेट केल्या प्रकरणात कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर हांची बदली करून दक्षिण गोंय मुख्यालयात हाजेरी लावपाक सांगल्या. मजगती हे प्रकरण ताजें आसतनाच कोलवा पुलिशेच्या विरोधात आनीक एक बायलेन कागाळ नोंद केल्या. कोलवा पुलीस उपनिरीक्षकान आल्मेदा नावाच्या एका बायलेक मारपेट आणि बूट चाटपाक लावन छळणूक केल्ले प्रकरण ताजे आसतनाच कोलवा पुलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर आणि हवालदार विकास शर्मा हांचेर आनीक एका बायलेची छळणूक करून तिचो मोबायल घेवन पयशे ना केल्ल्याची पोरणी खबर मुखार आयल्या.
कोलवा आल्मेदा नावाचे बायलेक मारपेट केल्ल्या प्रकरणात कोलवा पोलीस उपनिरीक्षक विभिनव शिरोडकर हांची बदली करून दक्षिण गोंय मुख्यालयात हाजेरी लावपाक सांगला. And the same, something similar happened to me as well on 12th May when there was a slight family issue where the other person, he called the police and the police came in no time. Then the police of Kola police station, that is Vikas Sharma, he came along with 3 lady constable, a driver, and he came and as soon as I saw the police, I asked for help. I took my phone, I tried to call for someone. Before I could call and somebody, he just caught hold of my hand and he pulled away the phone. And in the phone, for my phone, I have a plastic cover. Behind the plastic cover, there was 100 pounds. There was a Bank of Baroda ATM card. There was one game card and 2 receipts of my health. So I asked him, I requested him, sir, please give my phone back. He said, no, I'm not going to give. I want you in the police station. After a while, again, I went towards his jeep. He said, I want to see you. I want to teach you a lesson. Anyways, you will come to pick the phone from the police station. I will see you how I can make you suffer. I will. And he threatened me like this. So this is what I went through because of the police constable Vikas Sharma. Along with those 3 police constables, there was a driver. And then the PSI, Vibhainav Shirodkar. सध्या गोंयभर चर्चेक आसा तें कोलवा पुलीस स्टेशन आनी कोलवा पुलीस स्टेशन चर्चेक येवपाचें कारण म्हळ्यार थंय आशिल्लो PSI विभिनव शिरोडकर. कांय दिसा फाटल्यान विभिनव शिरोडकरान एक जोडप्याक मारहाण केली आनी हें प्रकरण घडलें तें उतोड्डा एरियेक जें कोलवा पुलीस स्टेशनाच्या एरिया भितर येना, ज्युडिशिक्शना भितर येना आनी तें वेर्णा ज्युडिशिक्शनाक पडटा. आतां ही मारहाण जातकीर जी विभिनव शिरोडकरान ताज्या एक दादल्याक मारहाण केली आनी ताका वाटावपाक आयिल्ली ताजी बायल, ताजी घरकान्न, तिकाय मारहाण केली आनी तिका आपले बूट चाटपाक लायले जाल्यार आपूण तुज्या घोवाक सोडटा. हें प्रकरण आमदार वेंजी वेगसा कडेन पावलें आनी ताणें हाजो बोवाळ केलो. ताजे नंतर ताणें 2 दिसाचो टायम दिलो की हाका सस्पेंड करचो, पूण अजून सस्पेंड ताजे पयलीं ताणें नांव सांगलें नाशिल्लें. काल ताणें SP सुनिता सावंत, दक्षिण गोंयची SP आसा, तिची भेट घेतली आनी ताजे नंतर ताणें तें प्रकरण सगळें सांगलें, सविस्तर सांगलें. ह्या मिटिंगे भितर SDPO संतोष देसाय आनी कोलवाचो पुलीस निरीक्षक हेय उपस्थित आशिल्ले आनी ताजे नंतर एक्शन सुरू जाली. सद्याची अपडेट म्हणल्यार SP सुनिता सावंतान DYSP संतोष देसायाक हाजो अपॉयंट केल्लो आसा, इन्क्वायरी ऑफिसर म्हूण अपॉयंट केल्लो आसा आनी विभिनव शिरोडकराची ट्रान्सफर केल्ली आसा. इमिडिएट इफेक्टाक ताका दक्षिण गोंयच्या मुख्यालयांत रिपोर्ट करपाक लायिल्लो आसा. हें प्रकरण जाता थंय आसा आनी हें प्रकरण आज सकाळीं परत एक बायल तयार जाली. ही बायल आसा ती कोलवाची आनी ह्या बायलेचो आरोप आसा की तिका विभिनव शिरोडकर आनी विकास शर्मा हे जे कोलवा पुलीस स्टेशनाक एटॅच आशिल्ले तांणी हॅरेसमेंट केल्लो आसा. तांणी तिचो मोबायल काडून व्हेल्लो आसा. तांणी त्या मोबायला भितर आशिल्ले $100, £100 आनी एक ATM कार्ड हें दिलें ना. त्याच बरोबर जेन्ना ती पुलीस स्टेशनार गेली की आपलो मोबायल दी म्हूण त्या टायमार हे दोगांयनी तिचे कडेन फाऊल लँग्वेज वापरली आनी मोबायल दिवपाक न्हयकार दिलो. मोबायल आपल्यालो स्वताचो मोबायल मेळोवपाक लागून ती कोर्टाक वचपाक पडलें आनी कोर्टाच्या ऑर्डरीचेर तिका मोबायल पुलिसांक दिवचो पडलो. जेन्ना मोबायल दिलो तातूंत जे £100 आनीक ATM कार्ड आशिल्लें तें पुलिसां कडल्यान मेळना. त्याच बरोबर मोबायल तिजो जो आशिल्लो कंप्लीट फॉर्मेट मारून पुलिसांनी दिल्लो आसा. ह्या बाबतीक हें प्रकरण जें घडलें तें 12 मेक घडलें. ताजे नंतर मोबायल सगळे रितसर कोर्टाची हें कारवाय जावन जेन्ना मोबायल मेळ्ळो ताजे नंतर रोखडीच ह्या बायलेन दक्षिण गोंयची SP सुनिता सावंत, त्याच बरोबर DYSP आनी कोलवा पुलीस स्टेशनाक विभिनव शिरोडकराच्या अगेन्स्ट आनी विकास शर्मा ह्या हाजी दोगांच्या अगेन्स्ट कागाळ केल्ली. पूण ताजे अजून पर्यंत कांयच तिका न्याय मेळ्ळो ना. म्हणून आज ती परती वेंजी वेगसा कडेन गेली आनी ती जेन्ना कालचें प्रकरण पेपरांचेर आयलें तेन्ना ती आतां पेपरा मुखार येवन उलोवपाक लागली, TV मुखार जावं चॅनला मुखार येवन उलोवपाक लागली. दक्षिण गोंयच्यान भीमा पाटीला बरोबर गोमंतक TV खातीर हांव गौरव प्रभू मालकणेकर. आवाज गोंयचो हे बुलेटीन हांगाच सोंपता. हांव सुमिदा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय,
सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.